मुख्यमंत्री म्हणून त्याने जे जे कितें आश्वासनां दिल्लीकारांच्या म्हणजे जनतेक दिली ती सगळी तेणे आश्वासनां पुराय करून दाखयली. म्हणून म्हटलं केजरीवाल जो बोलता है वो करके दिखाता है. आज केजरीवाल परत जे गोंया येतात ते गोंयकारां विशीं ताका आपुलकी तयार जाल्ली आसा. आज गेल्या 2 महिन्या पयलीं आमचो जो वोट शेअर आशिल्लो गेल्या 2 महिने पयलीं आमचो जो वोट शेअर आशिल्लो तो 24% 22% आशिल्लो. आज आम आदमी पार्टीचो वोट शेअर 25% जाल्लो आसा. आनी म्हाका खात्री आसा इलेक्शन लागीं पावता म्हटल्यार आमी हो वोट शेअर 35%च्या वयर व्हरतले. नवीन लोक पार्टीक जॉईन जाता, नवे लिडर पार्टीक जॉईन जाता. कारण लोकांक कळोवन चुकलां की लोकांचें भविश्य, युवकांचें भविश्य, युवतीचें भविश्य आसा आनी गोंयकारां सगळें भविश्य जें आसा तें आम आदमी पार्टीच करूं शकता म्हणून. आज गोंयांची परिस्थिती पळयतात, एडमिनिस्ट्रेशन पळयलें जाल्यार एडमिनिस्ट्रेशन कॉलेप्स जाल्लें आसा. ज्यो स्किमी केल्ल्या त्या स्किमीच्या टायमार पयशे मेळना आनी म्हणून 31 तारीख आपण डिसेंबरांत दितले अशें म्हणून ते स्किमीचे पयशे अशें जो माननीय मुख्यमंत्री म्हणटात ते बरोबर न्ही. टायमार पयशे घालात कारण ते स्किमी अर्थूच आसा की दर म्हयन्याक जेणे पयशे घालतात ते दर म्हयन्याक काडपाक जाय आनी तेंचो पोटाचो उदरनिर्वाह चलपाक जाय. आज भारतीय जनता पार्टीन आमच्या गोंयच्या तरणाट्याची अक्षरशः वाट लायिल्ली आसा. 10,000 नोकऱ्यांचे आमीश पूण आमचे कडेन 1.5 लाख भुरगे एम्प्लॉयमेंटाचे नांव रजिस्टर करून आसात. केन्ना तरी आपल्याक नोकरी मेळटली म्हणून. इंडस्ट्री भितर जे कितें जॉब निर्माण जावन जशें तयार जावंक जाय ते जॉब जाले ना. इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड जो आसा हो हे बाबतीन सिरियस ना आनी म्हणून मुखाल्ले तरणाट्याचें भविश्य जें आसा हें भविश्य आम आदमी पार्टीच्या हातीन आसा. आनी आम आदमी पार्टी हो एकमेव पर्याय गोंयकारां आसा की आम आदमी पार्टीचें सरकार जर आयलें जायत जे घोशणा माननीय केजरीवालान केल्ली आसात त्यो सगळे घोशणांची पुर्तता जातली. आमी तेजी वचनपुर्ती करतले हें हे वेळार म्हाका सांगन दिसता. बाबू फाल्यां टॅक्सीवाल्यांची मिटींग दवरल्या तुका दाबोळी एअरपोर्ट लागता आनी हांगा टॅक्सी कार चड आहा. कितें अशे इश्यू जे तुमी मांडपाक सोदतात टॅक्सीवाल्यांचे? फाल्यां आमची 10:30 सुमार संतोशी माता देवान मिटींग आहा. सर सीएम सर केजरीवाल येतलो आनी आमी सगळे टॅक्सीवाल्यांक इन्वायट केल्या. आनी आमी आतां पळयता दाबोळी एअरपोर्ट म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन पडटा. टॅक्सीवाल्यांचे खूब प्रॉब्लम्स आहा पूण ते बाबडे अंडर प्रेशर रावता कितें पॉलिटिकली प्रेशर खूब आसता तेंचेर. ते इतल्या त्रासान आसतना तांकां कोण पावोंक ना. केजरीवाल सर फाल्यां तेंचे वांगडा मिटींग घेवन एक डिस्कस करून बरें बीग अनाउन्समेंट कितें तरी तेंचे खातीर चीफ दितलो. आनी म्हाका विश्वास आसा की केजरीवाल सर जेन्ना प्रॉमीस करता फूल स्टडी करून येता. फस्टात तो केन्ना प्रॉमीस करना. लायक आयज ताका तेणी जितले प्रॉमीस केल्या तितले प्रॉमीस डेलीन फुलफील जाल्या. आनी गोंयांत जर आमचो सरकार येता जाल्यार आमी फूल तेजे प्रॉमिसीस फुलफील करतले. आनी जे जॉबलेस भुरगे जाले भुरगीं चेडवां चेडे म्हूण तांकां सगळ्यांक प्रायोरिटी बेजीसर फर्स्ट जॉबाचें काम करपाक लागतलें. आयज इतले फटींग आश्वासनां गव्हर्मेंट दिल्या 10,000 20,000 नोकरी पूण कांय दिवपाना आनी कांय जावचें ना तेंचे कडेन. इवन ते टेम्पररी लेबर तांकां पेमेंट दिना हें दिना. पूण केजरीवाल सर आम आदमीचो गव्हर्मेंट जाय गोंयांत आनी जातलो शुअर तेन्ना आमी हे सगळे प्रॉब्लम सॉल्व करतले. आनी जेन्ना केजरीवाल सर प्रॉमीस करता ते फुलफील करता ही म्हाका खात्री आहा. आनी त्या खातीर आमी ताका इतले नेटान लोकांक प्रॉमीस करता. आनी सरान सांगता जेन्ना आपूण कितें प्रॉमीस करता फूल स्टडी करता आनी प्रॉमीस करता. म्हाका तेजेर फूल कॉन्फिडन्स आहा आनी आमचें फुलफील जातलें. आनी आतां तुमी पळयता आसतले गोंयांत आमचे इतले पर्संटेज ऑफ वोटींग वाडोवंक लागल्या. त्या खातीर आमी दिसता आमकां फूल मेजॉरिटी गव्हर्मेंट आमी गोंयांत हाडटले. बाबू तुमच्या कॉन्स्टिट्युन्सी जो आसा त्या कॉन्स्टिट्युन्सीन जो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आहा तुमच्या वतींतलो आनी हांगा ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर तुमच्या कॉन्स्टिट्युन्सींतलो आहा आनी हांगा जे टॅक्सी आहात तेंचो इतको इश्यू वाडप दाबोळी मान तुका कितें सांगूंक जाय? न्हू ते गव्हर्मेंटाचो प्रॉब्लम. कोणाक मिनिस्ट्रीची नॉलेज ना ते मिनिस्ट्री काडून दिवप बी रॉंग न्हू. वोट बँका खातीर ती मिनिस्ट्री घेवन बसल्या कित्याक हांगा दाबोळी वाठारांत आमचे टॅक्सीवाले भाव खूब आहा तेंची वोट बँक खूब आहा म्हणून तांकां प्रेशर करप आनी वोट बँक घेवपाची. पूण म्हाका दिसना की ही आम आदमी पार्टी फुड्यान हें टिकतलें म्हणून. बाकीचे पार्टी दादागी करतात पूण आम आदमी कोणाक भिनाक पार्टी कित्याक आम आदमी पार्टीची उतर दिता ती फुलफील करपाक कापास जाता तेंचे कडेन. आनी आमचे तुमकां फाल्यां कळटलें आमकां कितलो रिस्पॉन्स आसा टॅक्सीवाले कितले त्या वयल्यान म्हणटा आमकां मेळपाक जाय सराक. कित्याक आमी तांकां एक न्यू हे प्रॉमीस करपाचें म्हणजे अनाउन्समेंट करपाचें की टॅक्सीवाल्यांचे प्रॉब्लम सॉल्व करपाक हांव खूब ट्राय करतलो. कित्याक हांव पळयता आमचे
कॉन्स्टिट्युन्सीन म्हूण वास्को भुरगे बाबड्यांचे 2 गाडी आसले इकून पावले कितें उरले कोणाची इतली वायट परिस्थिती ती हांव सारकी CM केजरीवाल कडेन डिस्कस केला आनी ते प्रॉब्लेम सॉल्व करतलो. बाबू ते तुमचे तुम्ही म्हणला ते दबावा खाली आसा म्हणून टॅक्सी ओनर फाल्यां ते काय कोणाच्या पॉलिटिकल दबावार तुमच्या फुड्याक येतले काय ना? येतले न्हू येवपाक जाय तेंच्यांनी पळय अशें तर ते कोणा भियनात थोडे 4-5 जाण भिता बाकीचे कोण कोणा भियना. आला इन गोवाचे घेतलं असतं. हय ते इतलो ना म्हणून सर त्यातून मुलीला तो चल जे मनशाक 2 फाटी कठीण परिस्थितीन BJP हाडली शिरोड्यान तेच मनशाक BJP लोकांक कुशीन उडयले. हांवूच न्हय आमचे बरोबर आनी 12 लोक म्हाजे बरोबर आनी 12 लोक त्या वेळार सत्रांक भायर पडले. म्हणटकर तो अनुभव आनी हो अनुभव हितून जमीन आसमानाचो फरक जावन आसा. आनी म्हणून एकाधिकारशाही जी आसा ती आमकां हांगा आजून तरी पळोवंक मेळना. आमी सगळे एक जावन सरकार हाडपाक आमचो प्रयत्न आसा. त्या वेळार वेगळी गजाल आशिल्ल्यो 5 वर्सां पयलीं. आयची जी परिस्थिती पळयली जायत आयची परिस्थिती कोणा नाका. आयज परिस्थिती जें चलना तें कोणाक आवडना. हांकां कदाचित दिसता आसतलें की जनता हेंचे फाटल्यान आसा तें करता तें दोळे बंद करून पळयता म्हळ्यार तशें जावचें ना. ह्या हितून भितर लोक ह्या सरकाराचेर भयंकर रागार जाल्ले आसात. आनी जेन्ना एकदां कोड ऑफ कंडक्ट लागलो की तेन्ना ते खंय आसात हे सरकार जावं बाकीचे कोण आसात हे सगळ्यांक कळटलें. पण आता जे बाकीचे पार्टी येतात ते खंय तरी आम आदमी पार्टीक तेन्ना करूंक शकता तुमकां दिसता? ना आम आदमीचें कार्य वेगळें जाता. हांवें तुका सांगलें की आमचो वोट शेअर आसता आतां 25% जाल्लो आसा. म्हणजे कितल्योय पार्टी आयल्या सुद्दां लोक आकर्शीत जातात ते आम आदमी पार्टी कडेन. कारण प्रामाणीकपणाचें सरकार दिल्लें आसा आनी तशाच प्रकारचें सरकार आमी गोंयांक दिवपाचें उतर दिल्लें आसा. आनी म्हणून बाकीचे कितल्योय जरी पार्टी आयल्यो ताजेर हे लोकांचो परिणाम जावचे ना.
काँग्रेस सध्या लोकांक नाक जालें आनी BJP नाक जालें. ते काँग्रेस आतां सरकारचें कोणाचें आसा हितून जे 17 निवडून आयिल्ले तितून 3 जाण उरले आतां सगळे काँग्रेसीन BJPन गेले. म्हणजे एक वेळ ते म्हणटाले की आमकां काँग्रेस मुक्त सरकार जाय म्हणून. आतां काँग्रेस युक्त सरकार चालू आसा. भाजपा सरकार तूं म्हणू शकना कारण हांगा सरकार जें चालू आसा तें BJP म्हणजे काँग्रेस युक्त सरकार आसा. आनी म्हणून लोकांक आतां कळ्ळां की काँग्रेसीन मत मारल्यार हे फाल्यां परत ते वटेन वतले म्हणून. त्यापेक्षा आम आदमी पार्टी हाडया आनी आम आदमी पार्टीन जो लोकां मुखार कार्यक्रम दवरला तो सक्सेस करून दाखोवया. म्हणजे टॅक्सीकारचे भाव आसा पयले एअरपोर्ट वयल्यान रेल्वे स्टेशनाचेर बस स्टँडाचेर पयली घाट टॅक्सी वयल्यान ताचेर खूब अन्याय जाल्लो आसा. एक सादो पुतळो घेवपाक म्हणल्यार तो टॅक्सी मिटर जो आसा तो हायकोर्टान डायरेक्शन दिलें. सरकारान तुमी पयली 11,000 ते टॅक्सी मिटराचे पयली बाबा तुम्ही आता गेल्या फाटी MGP नाशिल्लो आता ह्या फाटी तयारी जालेल्या आम आदमी पार्टीचे कशे भाशेन ते तयारी जाल्लेले आसा आनी तुमकां कितें होप आसा ह्या फाटी? आम आदमी पार्टी आनी MGP आमी आम आदमी पार्टी न्यू जनरेशन पळयता यूथ जनरेशन आहा ते सगळे आम आदमी पार्टी वचून भोंवपाक लागलेले आनी म्हाका एप्रोचूच जालें आम आदमी पार्टी. सो हांवें वर्करान सपोर्टर फ्रेंडान जालें की आम आदमी पार्टी वचून इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर तुका बरो सपोर्ट जातलो. आनी आतां आमी एक म्हयनो जालो जॉयन जावन आमी म्हणजे ओवरऑल पयलें म्हाका बरो रिस्पॉन्स गावपाक लागला आनी लोक म्हणटा बरें केलें. सो लोक चेंज जावंक पळयतात गोंयांत कितें चेंज जाता आनी केजरीवाल सरान जितले प्रॉमिसीस केले ते डिलिव्हर केले दिल्लीन. सो ते सेम आमकां गोंयानूय गावतले हे लोकांची अपेक्षा आनी ते आमी फुलफील करतात. कितें जालें की तुमी MGPक सोडले कितें अशें कितें जालें की MGPक सोडचें पडलें आनी आम आदमीचे MGP सोडलें म्हणलें कितें MGP आमचे मनान MGदार पूण MGPक हांवें कन्वीन्स केलें दीपक भाई अशें सिच्युएशन आहा की आमच्या हांगा कॉन्स्टिट्युन्सीन खुबशे नॉर्थ इंडियन आहा सो ते आम आदमी वाट्यान जातलो. कित्याक लास्ट टायम हांव बारीकशे वोटान पडलो एवरी टायम अशें जावंक जायना. तेन्ना हांव वर्करांनी मिटींग घेतली आनी एक आमी आम आदमी आनी बाबू एक कंबायन जालें जाल्यार आमी हे सीट 100% जिखतले. आनी तशेंच आतां एटमॉस्फियर जाला दाबोळी कॉन्स्टिट्युन्सीन सगळे लोक आतां हॅप्पी आहा की बाबून आम आदमी जॉईन केले तर आमी हे सीट 100% जिखून जाता. MGPचो कॅन्डिडेट नासतलो अशें तुमकां आसा? ना ते म्हाका खबर ना कशें आसा. How is the Josh? Josh is terrific. People of Goa are really excited. Thanks on the vision. Okay, त्या गोयच्या सगळे संकट आसा गोयचो BJP सरकार खातीर आनी प्रत्येक वेळार जेन्ना नवीन केजू येता तेन्ना BJP घाम फुट्टा. ह्या फाटी कितें कशें चळवळ चल्ला कितले तुमचे आतां कॉन्स्टिट्युन्सी कवरअप जाला पॉलिटिकल सिच्युएशन? आमचे कडेन मुद्दम पळयत जाल्यार खुबशे प्रत्येक सोशल वर्कर म्हणा बाकीचे पॉलिटिकल पार्टीन जे आसा ते आमच्या पार्टी कडेन आतां पळयता. एक रे ऑफ होप सगळ्या गोंयकाराचो तशेंच जे सगळे एक्टिविस्ट आसा पॉलिटिशियन्स ते आमचे कडेन येवन पळयता मुद्दम आनी खंय तरी गोंया बदलपाक आतां सगळो वारें सुरू जाला. म्हाका खात्री आसा येता त्या 2 म्हयने उरल्या तातूंत हें वारें आनीक वाडटलें. प्रत्येक कॉन्स्टिट्युन्सी प्रत्येक गांवांत प्रत्येक वाठारांत फक्त एकूच आवाज आसतलो आनी तो म्हणल्यार आम आदमी पार्टी. पयर ते आरजीन एक स्टेटमेंट गेल्ले आरजीचे स्टेजीर अबाउट केजरीवाल आस्किंग different questions and all that. Any comment from कितें आसता खंयचो राजकारणी आसा आतां हांव सुद्दां किंवा म्हणजे अक्रॉस पार्टीन उलोवप आसता यू हॅव टू एक्सपेंड द पार्टी. सो पीपल टॉक. आतां जेन्ना TMC आयले सगळ्यांक TMC मेळटा. आम आदमी पार्टी खुबशा फुडाऱ्यांक मेळिल्ले आनी हो मेळपाचो एक पार्ट आसता पॉलिटिक्सचो. सगळ्या लोकांक बरोबर करपाक आपली आयडियोलॉजी पसरपाचो हो पार्ट आसता.